आजच्या या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार आसा। आजची पत्रकार परिषद जी जावन आसा कला अकादमीचे आमचे मेजर जे इव्हेंट असतात किंवा जी कॉम्पिटिशन्स असतात त्या संदर्भान मागीर क्यूज जावचो न्ही। गोयच्या कलाकारांच्या दृष्टिकोनांतल्यान फाल्यां सकाळी आमकां डेट चेंज करपा खातीर थोडोसो प्रेशरूय येता, तोय येवचो न्ही। त्या अनुषंगान आमी आज प्रत्येक आमचो इम्पॉर्टंट जे कार्यक्रम जे आसात त्या एक आख्खे कॅलेंडराचे आमी आज अनाउन्स करतात। सगळ्यांत पयलू थिएटर आनी ड्रामा ते कॉम्पिटिशन आनी फेस्टिवल जे आसात, मराठी ड्रामा पी ग्रुप कॉम्पिटिशन जे आसा ते रवींद्र भवन सांखळी हांगा 1 to 26 ऑक्टोबर 2018 हे दिसा पासून सुरू जातले। बालनाट्य महोत्सव जो आसा जो 11 नोव्हेंबर 2018 दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर पणजे हांगा जातलो। मराठी ड्रामा अ ग्रुप जो आसा तो 10 डिसेंबर ते 16 जानेवारी 2019 ह्या कला अकादमीन जातलो। वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन 10 to 21 डिसेंबर राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगा जातलो। संगीत नाटक महोत्सव 5 to 18 फेब्रुवारी 2019 कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर सभागृहात जातलो। कोंकणी ड्रामा कॉम्पिटिशन जे आसा ते 19 फेब्रुवारी ते 29 मार्च 2019 हांगा दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर पणजे हांगा जातलो। तियात्र आमचे जे कॉम्पिटिशन जे आसा पी ग्रुपाचे 16 जुलय ते 29 ऑगस्ट 2018 रवींद्र भवन मडगांव हांगा जातलो। आणि तियात्र ए ग्रुप कॉम्पिटिशन जे आसा ते 3 to 27 सप्टेंबर 2018 कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर हांगा जातलो। त्याचबरोबर आमचे म्युझिक आणि डान्स फेस्टिवल्स असतात। पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव इन कोलॅबोरेशन विथ तारांगिणी प्रतिष्ठान हो 29 and 30 सप्टेंबर 2018 कला अकादमीच्या सभागृहात जातलो। युवा प्रतिभाोत्सव नॅशनल लेवल फेस्टिवल ऑफ यंग परफॉर्मन्स 20th and 21 ऑक्टोबर कला अकादमीन जातलो। प्रवाह फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डान्सेस इन कोलॅबोरेशन विथ द इंटरनॅशनल रूरल कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली फॉर 27th and 28 ऑक्टोबर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान जातलो। आणि 38th सुरश्री केसरबाई केरकर संगीत समारोह 2nd and 3rd and 4th नोव्हेंबर 2018 कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात जातलो। आणि बाकीचे जे सगळे जे महोत्सव त्याचबरोबर गान सरस्वती किशोरीताई आमोणकर संगीत महोत्सव 5th and 6th जानेवारी 2019 कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात जातलो। नुपूर क्लासिकल डान्स फेस्टिवल जो आसा तो श्री म्हालसा संस्थान मारदोल 11, 12 आणि 13 जानेवारी जातलो। आणि पश्चिम रंग फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल अँड जॅझ म्युझिक 2nd and 3rd फेब्रुवारी 2019 दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात जातलो। त्याच्यापेक्षा बाकीचे सगळे जे आमचे व्हिज्युअल आर्ट असतले, फोक आर्ट अँड ट्रेडिशनल आर्ट असतले त्याचे सविस्तर माहिती आम्ही तुमकां दिल्ली आसात। बाकीचे सगळे मुख्य जे ॲक्टिव्हिटीज जे आसात द स्टेट लेवल क्वायर अँड हम सिंगिंग कॉम्पिटिशन 22 सप्टेंबर 2018 हांगा जातलें। आणि फेस्टिवल ऑफ कॅरोल्स 9 डिसेंबर 2018 ओपन एअर ऑडिटोरियम हांगाय जातलो। त्याचबरोबर गोमंत रंगभूमी दिन आणि वर्ल्ड थिएटर डे ते सुद्धा जातले। आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणल्यार आमची जागतिक दिन 21 जून 2018 हांगा जातलो। ह्या कला मंदिराच्या हितून जे कोणाक हातून भाग घेवपाक आसा तांच्यांनी पयले आमचे रितसर आमचे कडेन नोंद करची ह्या कला अकादमीच्या कार्यालयात। आणि हो जो कार्यक्रम जो आसतलो तो फ्री आसतलो आणि कोणीनूच तातूंत पार्टिसिपेशन करपाक जाता। आणि हे कॅलेंडर आमी इतलेच खातीर आज लोकां खातीर लोकार्पण करतात कारण खुबशे जाणांक आपले वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स जे आसात ती कॉम्पिटिशन तांच्या प्रिपरेशन करपा खातीर सवलत मेळटली। आमी मागीर लास्ट ऐन त्या मोमेंटाक तांकां डेट दिली किंवा खंय थंय फेरफार बदल जालो आणि त्या संस्थे खातीर काही त्रास जावचो न्ही हेजी आमी जबाबदारी वनुच्यान आमी घेतिल्ली आसात। इन एडवान्स आमी तांकां डेट्स दिल्ले आसात।
खंयचेय संस्थेक किंवा खंयचे फेस्टिवल किंवा खंयचेय कॉम्पिटिशन जे आसा तांच्यांनी कसलेच तरेच्या ऐन वेळाचेर आमकां बाबा कमी गॅप मेळ्ळो हें कोणीन सांगचें न्ही. हे आमचे कॅलेंडर जें आसा, जे प्रोग्राम जे शेड्यूल जो आसा तो वेबसायटीचेर सुद्दां आमी अपलोड करतले, प्लस बाकीचे सगळे माध्यमांतल्यान आमी ओपन करतले. म्हजी एक आवर्जून तुमचे कडेन मागणी आसा, कारण तुम्ही आजपर्यंत आमकां सगळे सहकार्य केल्ले आसात, प्रत्येक फेस्टिवलाक सहकार्य केल्ले आसात, महोत्सवांनी कॉम्पिटिशनांनी सहकार्य केल्ले आसात. हें एक सहकार्य आमची ही बातमी जी आसात, आमचे जे कॅलेंडर जे आसात कला अकादेमीचे, ते समस्त गोंयकारा मुखार पावपा खातीर तुमी मदत करची, ह्या खातीर आवर्जून तुमकां आव्हान आसा, तुमकां विनंती आसा. आमी फर्म आसतले ह्या कॅलेंडराचेर. केदो व्हडलो सुद्दां प्रेशर जर आयलो जाल्यार तो आमी तेजेर प्रेशर आमचेर ओडून घेवपाना. आमी कॅलेंडर एकदां डिक्लेअर केलें, तें डिक्लेअर आसतलें त्या दाटीचेरूच ते कॉम्पिटिशन जातली, ते फेस्टिवल जातले. फक्त एकूच तुमकां एक एलॉबरेशन करपाक सोदता की कॉम्पिटिशन्स जी आसात तातूंत भितर उद्घाटन हे तेच दिसा जातलें, पूण जशे आमकां एंट्रीज येतात ते प्रमाणे ते डेट आसतल्यो. आनी घडी एखादे वेळी ते आमकां जर डेट आयल्या नंतर आमकां कोणाक जर थिएटर जाय पडलें किंवा हॉल जाय पडलो, तेतून आमी थोडोसो फेरफार बदल करतलो. कारण 4 नोव्हेंबर 2018 कला अकादेमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहांत जातलो. आणि बाकीचे जे सगळे जे महोत्सव, त्याच बरोबर गान सरस्वती किशोरीताई आमोणकर संगीत महोत्सव 5th and 6th जानेवारी 2019 कला अकादेमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहांत जातलो. नुपूर क्लासिकल डान्स फेस्टिवल जो आसा तो श्री म्हालसा संस्थान मारदोल 11, 12 आणि 13 जानेवारी जातलो. आणि पश्चिम रंग फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल अँड जॅझ म्युझिक 2nd and 3rd फेब्रुवारी 2019 दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत जातलो. त्याचे पेक्षा बाकीचे सगळे जे आमचे विज्युअल आर्ट आसतले, फोक आर्ट अँड ट्रेडिशनल आर्ट आसतले, त्याचे सविस्तर माहिती आमी तुमकां दिल्ली आसात. बाकीच्यो सगळ्यो मुख्य ज्यो एक्टिविटीज ज्यो आसात, द स्टेट लेवल क्वायर अँड हम सिंगींग कॉम्पिटिशन 22 सप्टेंबर 2018 हांगा जातलें. आणि फेस्टिवल ऑफ कॅरोल्स 9 डिसेंबर 2018 ओपन एअर ऑडिटोरियम हांगाय जातलो. त्याच बरोबर गोमंत रंगभूमी दिन आणि वर्ल्ड थिएटर डे ते सुद्दां जातले. आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणल्यार आमची जागतिक दिन 21 जून 2018 हांगा जातलो. ह्या कला मंदिराच्या हितून जे कोणाक हातून भाग घेवपाक जो आसा तांच्यांनी पयले आमचे रितसर आमचे कडेन नोंद करची ह्या कला अकादेमीच्या कार्यालयांत. आणि हो जो कार्यक्रम जो आसतलो तो फ्री आसतलो आणि कोणीनूच तातूंत पार्टिसिपेशन करपाक जाता. आणि हे कॅलेंडर आमी इतलेच खातीर आज लोकां खातीर लोकार्पण करतात, कारण खुबशे जाणांक आपले वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स जे आसात ती कॉम्पिटिशन तांच्या प्रिपरेशन करपा खातीर सवलत मेळटली. आमी मागीर लास्ट ऐन त्या मोमेंटाक तांकां डेट दिली किंवा खंय थंय फेरफार बदल जालो आनी त्या संस्थे खातीर कांय त्रास जावचो न्हय हेजी आमी जबाबदारी अंदूच्यान आमी घेतिल्ली आसात. इन एडवान्स आमी तांकां डेट्स दिल्ले आसात. खंयचेय संस्थेक किंवा खंयचेय फेस्टिवल किंवा खंयचेय कॉम्पिटिशन जे आसा तांच्यांनी कसलेच तरेच्या ऐन वेळाचेर आमकां बाबा कमी गॅप मेळ्ळो हें कोणीन सांगचें न्ही. हे आमचे कॅलेंडर जें आसा, जे प्रोग्राम जे शेड्यूल जो आसा तो वेबसायटीचेर सुद्दां आमी अपलोड करतले, प्लस बाकीचे सगळे माध्यमांतल्यान आमी ओपन करतले. म्हजी एक आवर्जून तुमचे कडेन मागणी आसा, कारण तुम्ही आजपर्यंत आमकां सगळे सहकार्य केल्ले आसात, प्रत्येक फेस्टिवलाक सहकार्य केल्ले आसात, महोत्सवांनी कॉम्पिटिशनांनी सहकार्य केल्ले आसात. हें एक सहकार्य आमची ही बातमी जी आसात, आमचे जे कॅलेंडर जे आसात कला अकादेमीचे, ते समस्त गोंयकारा मुखार पावपा खातीर तुमी मदत करची, ह्या खातीर आवर्जून तुमकां आव्हान आसा, तुमकां विनंती आसा. हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कसलेच तरेचे हांवें जेन्ना ह्या कला अकादेमीचें अध्यक्षपद जेन्ना केल्लें, खुबशे एका वर्साक खुबसो वेगळो वेगळो अनुभव आमी पळयलो, पूण खंय